येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. हायकोर्टान भायर आयिल्ली 12 आमदारांक अपात्र थारावपाची याचिका. निर्णयाक भाजपाचो येवकार. जाल्यार काँग्रेस म्हणटा पुराय देशा खातीर जावन रावतली वायट देख. पणजी बेतीच्या फेरी रॅम्पाचें करतात खाजगीकरण. पणजी जेटीवयल्या एका रॅम्पाचेर सुपर स्ट्रक्चर चालू. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोर्टाचो निकाल हे लोकशाय आनी घटनात्मक जनादेशाचें जैत अशें काळजीवाहू मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हळां. 2019 भाजपांत प्रवेश केल्ल्या 12 आमदारांच्या विरोधात काँग्रेस आनी MGPन दाखल केल्ले अपील कोर्टान न्हयकारला. ताचेर अस्तमत्या मुख्यमंत्र्यान प्रतिक्रिया दिल्या. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठान आयज काँग्रेस आनी मोगोपान पक्षांतर केल्ले काँग्रेसीचे 10 आनी MGPचे 2 अशे मेळून वट्ट 12 आमदार अपात्र करचे अशें मागपी याचिका दाखल केल्ली. ह्यो याचिका भायर आयल्यात. न्यायमूर्ती मनीष पितळे आनी न्यायमूर्ती आर्यन लड्डा हांचो आस्पाव आशिल्ल्या गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान 2019 वर्सा भाजपांत गेल्ले काँग्रेसीचे 10 आमदार आनी MGPच्या 2 आमदारांच्या याचिकेचेर आयज निर्णय दिलो. ह्या निकालाचेर प्रतिक्रिया दितना गिरीशान म्हटलें, ह्या आदेशाक लागून फकत गोंयांतच न्हय जाल्यार पुराय देशांत एक वायट देख वतली आनी वेंचून आयिल्ल्या प्रतिनिधींक पयशे घेवन जनादेशाच्या विरोधांत वचपाक प्रोत्साहन मेळटलें. ह्या ऑर्डरीन जें कितें देशांत चल्लां
ताका एनकरेजमेंट दिवपा सारको एक परिस्थिती जाल्ली आसा. आतां ती एक्झॅक्टली ऑर्डर कशी आसा कितें आसा तें आमकां वाचले बगर कळचें ना. पूण जे लोकांचो पब्लीक मॅन्डेट जो आसता तो मॅन्डेट चेंज करपाक तो पावर आयज ह्या ऑर्डरीन आमदारांक दिल्लो आसा. सो जो एक ज्या स्पिरिटान 10th शेड्यूल हाडले कित्याक ह्या देशान की कोण तरी उठ्ठाले आनी वचून दुसरे पार्टीक जॉयन जाताले आनी लोकांचो जो मॅन्डेट आशिल्लो तो चेंज करताले. ज्या खातीर वोटींग केल्या लोकांनी ते चॅलेंज करता ते चेंज जाताले. आनीक आयज देशभरान आमी पळयल्लें आसा की कशें करून लोक वोटिंगाक एक पार्टीक दितात आनी तेजे नंतर दुसरोच सरकार त्या आमदारांक फोडटा आनी आपलो सरकार सत्तेर दवरता. सो हें सगळें जर क्लियर जातलें जाल्यार ही ऑर्डर आमकां चॅलेंज करपाक पडटली. आनीक एक क्लियर मॅन्डेट म्हाका दिसता सुप्रीम कोर्टा कडल्यान घेवचो पडटलो की एक्झॅक्टली 10th शेड्यूल इज टू एनकरेज द डिफेक्शन, इज टू एनकरेज द मर्जर, or it is to prevent that the Honorable Supreme Court will have to make it clear the very intent of this 10th schedule, the spirit of the 10th schedule, the purpose of the 10th schedule, whether it is to encourage such type of mergers and the defections and to overturn the mandate of the people, or it is to set it right. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 2 वर्सांच्या तेंपा उपरांत स्कुलां सुरू जाल्यांत, पूण भुरग्यांचे पालक मानसीक तयारेंत दिसनात. देखीक वास्कोचे पालिका हायस्कूल स्कुलाच्या इमारतीची दुरुस्ती चल्ल्या, देखून भुरग्यांक वाचप घरांत शिकयताले. पूण आतां भुरग्यांक कुशीच्या स्कुलांनी एडजस्ट करचें पडटलें, ही तांची खंत. गोंयान स्कुलां चालू जाली पूण वास्कोचे मनमुगांवचे म्युनिसिपल हायस्कूल जे आसले ते एक वायट परिस्थितीन आसले आनी ते एकाच हॉलान स्कूल चलयताले. म्हणजे तेंचे स्कूल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस प्लस लॅबोरेटरी जावं बाकीचे जे आहा ते एकाच हॉलान आसले. नियरली 400 स्टुडंट एकाच हॉलान एकोमोडेट आसले आनी तांकां जायतो त्रास जातालो. कारण एकूच आसलें की फाटली 2 वर्सां तेंचे स्कुलाचें रिनोवेशनाचें काम जाल्लें जे म्युनिसिपलच्या बिल्डिंगेन आसलें आनी तें काम चालू आसल्या कारणान अजून मेरेन तें रिपेर जावंक ना आनी तशी स्कुलाचें काम अजून तशेंच चालू आहा. ती फाटली 2 वर्सां वेरियस स्कूल जी मुरमुगांव तालुकान आहा तेंच्या कडेन तेंच्यांनी लेटर्स केल्ले की आमकां आमच्या भुरग्यांक थोडे दीस थिंगा एकोमोडेट करचे, पूण तेंचे अजून मेरेन ते सक्सेस जायनासले. आमी कालूच हायलायट केल्या उपरांत खंय तरी एक स्कूल माता स्कूल जे बायण आहा तेंच्यांनी तेंची मागणी आयकून घेतली आनी तांकां एकोमोडेट करपाचें थरयलें आनी आयज MOU सावन जावन इमिडियटली तांकां भितर शिफ्ट केले. अप्रुवल्स बिकॉज MOU सायन NOCs आनी हे सगळे भानगडीन तांकां फाटली 2 वर्सां जाली आनी इमिजिएटली जेन्ना स्कूल आतां अचानक जेन्ना चालू जालें तेंच्या कडेन ऑप्शन नासलें की खंय वचो आनी बिकॉज ऑफ दॅट दे वर रनिंग स्कूल इन द वन हॉल. But thanks to Mata School, which has given them premises to operate their school. आणि अशें म्हणणें आहा की तेंच्यांनी चीफ ऑफिसरा कडेन मागला की बेगीनच्या बेगीन तेंची स्कूल आहा ते रिपेर करून दिवचे. जरी फूल जायना जाल्यार एटलिस्ट तरी एक 4-5 क्लासेस तांकां बेगीन जर रेडी करून मेळ्ळे जाल्यार दे कॅन शिफ्ट देयर स्कूल. स्कूल रीओपन हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. फ्रेंड से मिला, ये स्कूल में भी अच्छा लग रहा है. न्यू फ्रेंड्स माता स्कूल के. और ऑनलाइन क्लास में आ रहा था समझ सब अच्छा, पर ऑफलाइन में टीचर अच्छे से समझ आती है, बोर्ड में पूरे लिख कर, तो अच्छा लगता है. और तो अभी आपको म्यूनसिपलिटी स्कूल अच्छा लग रहा है क्या माता? दोनों ही स्कूल अच्छे हैं. माता में भी अच्छा लग रहा है, म्यूनसिपल में भी. जब तक म्यूनसिपल में काम चल रहा है तब तक वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो माता स्कूल में हम लोग FP है पढ़ने के लिए. दोन्ही स्कूल आम्ही एकटी होता म्हणजे आमकां त्यांच्याबद्दल एक हे झाला इंटरेस्ट निर्माण झाला, एक रिलेशनशीप डेव्हलप झाला आणि त्या बेसिसवर आम्ही माहीत सांगलं की हांकां जर प्रॉब्लम आसा जाल्यार आम्ही हेल्प करूया म्हणून. वी आर नॉट नोविंग अर्लियर दिस विल हॅपन. रिनोवेशन वर्क वॉज गोइंग ऑन बट इट वॉज डिले, टू डिले. बट नाव दे कम विथ दिस प्रॉब्लम, सो वी सेड वील हेल्प यू. कितें दिसता भुरग्यांक अशें हेल्प करप? ना, आमचे टिचरांचो जॉब कितें, दुसऱ्यांक आमी भुरग्यांक गरीब लोकांकच हेल्प करता. आमचे पयलींचे एटीट्यूड आमी इवन आमच्या कडल्यान फी सुद्दां कमी आसा, प्लस बाकी भुरग्यांक कितें नोटबूक जाय कितें आमी दिता स्कुलांतल्यान जितले जाय तितले फॅसिलिटी टू मेक द चायल्ड म्हणटा ते एड्युकेशन म्हणजे जाय तांकां जे एसेन्शियल तितले आमी हांगा तांकां अवेलेबल केले. I'm happy, I'm relieved that proper arrangement has happened
and the children, all the children can attend school and happily sit on the benches. It's their happiness, and we are also happy to have the children. We can do the teaching work properly, and things have fallen into place. But I hope soon, by the beginning of the next academic year, we can all shift back to our own school. Ma'am, a single hall to how many classes you have been given? Here we have 7 classrooms plus office cum staff room, and we are accommodating all the children. गोवा 360 हिरू महाले, वास्कोच्यान. पणजी आणि बेतीक जोडपी पणजेच्या फेरी रॅम्पाच्या नूतनीकरणाचे काम फाटल्या कांय काळापासून सुरू असले. मात आता पणजेच्या जेटी वयल्या 2 रॅम्पां भितरल्या एका रॅम्पाचेर सुपर स्ट्रक्चर करपाचें काम चालू आसा. पळयात. जायते लोक बेती ते पणजे हे फेरयेन यो वच करता आसतना पणजेच्या टोकावयले हे फेरयेच्या रॅम्पाची आतांच सुदारणा केल्या. पूण काँग्रेसीचो उमेदवार एल्विस गोमसान सांगिल्ल्या प्रमाण जेटीच्या कांय भागांचें आतां खाजगीकरण चल्लां. एल्विस ह्या बंदराचो आदलो कर्णधार आसलो, जंय तो ल्हान बंदराचेर देखरेख करतालो. उपरांत ताणें राजिनामो दिवन राजकारणांत प्रवेश केलो. आयकात ताका. सरप्रायझिंगली एक स्ट्रक्चर आयला, खंय येयला बेती फेरी पळय आहा पणजे सायडीन, थिंगा एक सारको व्हडलो सुपर स्ट्रक्चर येयला. हो स्ट्रक्चर खंय येयला, सारको फेरी रॅम्प आसा तेका तेंकून. एक्चुअली 2 फेरी रॅम्पां ती आनी ओपन स्पेस आहली, तेजेर आतां एक स्ट्रक्चर येयला आनी थिंगा आयकोंक येता ते भाशेन हो खंयच्या तरी काजिनोक ताणें तो जागो दिल्लो आहा. नंबर 1, बाय वॉट रायट हे अशे जागे सरकाराचे दिवंक शकता गव्हर्मेंट? बेश्टेच, म्हणजे ताका टेंडर प्रोसेस ना, काय ना, फॉर्मेलिटी दिवपाक जाय जाल्यार सुद्दां पब्लीक नोटीस येवपाक जाय आसली. नंबर टू म्हणल्यार जेन्ना ह्यो फेरी पळय मनशांक व्हरता तेन्ना फाल्यां एक कितें इमर्जन्सी जाली, फेरी ड्रिफ्ट जाली समजा, एक करंट लागलो, एंकर तुटलो, कितें जालें, हांव कित्याक चड करून उलयता, आय हॅव बीन फॉर्मर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, इनचार्ज ऑफ ऑल दीस जेटीज आनी ह्यो फेरी रॅम्प्स. ड्रिफ्ट जाली जाल्यार ताजो रेस्क्यू कसो जातलो? ही आतां अर्दी फेरीस हें आसा, रॅम्प आसा तो अर्द्याहून चड प्रायवेटायज केल्ल्या भशेन दिसता आनी तिंगा स्ट्रक्चर आयला. फाल्यां फायर ब्रिगेड जर येवपाची जाली ताका जागो आसचो ना. पुलीस यंत्रणा कशी खंयच्यान रेस्क्यू मिशन लॉन्च करतली कोणाक खबर ना, कित्याक मरीन पुलीस आहा आमचे कडेन. फाल्यां एक कसलो जर इन्सिडंट जालो, एक कितें सिक्युरिटी इश्यू जालो भायर, जाल्यार एकूय जेटी ना आज आमचे कडेन कितें रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करपाक. हॉटेल मांडवी ते दिवजा सर्कल मेरेन पणजे लागसारची लागीं सगळींच बंदरां आदींच कॅसिनो आनी रिव्हर क्रुजा खातीर वापरता आसतना ह्या बांदकामाचो नेमको कितें हेत आसूं येता आनी हें बांदकाम करपाक कोणें परवानगी दिल्या असो प्रश्न एल्विस विचारता. जेटी जाल्ल्या अतिक्रमणाक लागून फेरयेन प्रवास करप्यांक धोको निर्माण जाला. तुमी विचारपाक जाय कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक, आनी गव्हर्मेंटान सदां जर ताणें म्हणीत की आपणें दिल्लें आसा म्हणून गव्हर्मेंटाक खंयच्या कायद्यान तो हो रायट प्रायवेटायज करपाचो कोणें दिल्लो आसा हो हेजेरूय चवकशी जावपाक जाय. आतां आमकां सद्याक तरी टायम मेळोंक ना. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक हांवूय चवकशी करून विचारतलो हो स्ट्रक्चर हांगा कसो येता तो, अँड हाव आय वील शो हिम हाव पब्लीक इंट्रस्ट इज कॉम्प्रोमायज. सी दिस इज अ ग्रेव रिस्क. हांवें परत सांगता टू द लायफ्स ऑफ द पीपल, कित्याक हांगा लोक वयता, हांगा लोक क्रॉसींग करता आनी ह्या लोकांक फाल्यां उपयोग जालो जाल्यार एक कितें तरी एक बोलार्ड असो आसपाक जाय, ती ओडपाक, ती रस्सी बांदपाक, राजू बांदपाक, हे सगळे यंत्रणा ती आसपाक जाय. हे दोन्ही काय बऱ्यो फेरी रॅम्प्स ऑल्टरनेटीव त्यो हांगा जर ना जाल्यार फाल्यां दुसरे सायडीन लावपाक सुद्दां एक सुवात आसली, ही सगळी हडप करून उडयल्या. एल्विसान किरकोळ बंदराक दिल्लें खाशेलें सुरक्षा प्रमाणपत्र रद्द करचें अशें मागलां. मायनर पोर्ट इज सर्टिफायड एज ISPS कोड पोर्ट, म्हणल्यार हे पळय पोर्ट फॅसिलिटी आसा, इट हॅज गॉट अ सर्टिफिकेशन ऑफ अ सिक्युरिटी एजन्सी. दिस इज अ US रेकग्नायज सिक्युरिटी स्टँडर्ड्स. ह्या स्टँडर्ड आमी आसतना हे रेकग्निशन मान्यताय घेतलेली, कित्याक हो पोर्ट फंक्शन जातलो जाल्यार हे सिक्युरिटी तुका शाप आसपाकूच जाय. आतां चलता ते भशेन हांगा ही सिक्युरिटी कांय उरोंक ना. ISPS कोडाचें सगळें वायलेशन जाल्लें दिसता आनी होय एक इम्पॉर्टंट मुद्दो आमी आतां रेज करचो पडटलो की ISPS कोड सर्टिफायड पोर्ट आतां ताका डिसर्टिफाय कर म्हणून, म्हणजे ते सर्टिफिकेशन काडून उडय म्हणून, इतली ही परिस्थिती करून दवरल्या सरकारान. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. गोवा पंचायत राज कायदो 1994तले 7वे दुरुस्ते प्रमाण गोंयच्या 12 तालुक्यांतल्या 186 पंचायतीच्यो वेंचणुको नदरे मुखार दवरून पंचायत वाठार विभाग घालपाची
आनी राखीवताय दवरपाची प्रक्रिया गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान सुरू केल्या. ते खातीर मामलेदार, जोड मामलेदार, अव्वल कारकून, हेड क्लार्काची नियुक्ती केल्या. सचिव महादेव आरोंदेकारान ते विशीं माहिती दिल्या. गोवा पंचायत राज कायद्यातले 7वे दुरुस्ती प्रमाण गोंयच्या 12 तालुक्यांतल्या 186 पंचायतींच्यो वेंचणुको नदरे मुखार दवरून पंचायत वाठार विभागून घालपाची आनी राखीवताय दवरपाची प्रक्रिया गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान सुरू केल्या. ते खातीर मामलेदार, जोड मामलेदार, अव्वल कारकून, हेड क्लार्कांक नियुक्त केल्यात. सचिव महादेव आरोंदेकारान ते विशीं माहिती दिल्या. पंचायती राज एक्टान सेक्शन 7 एमेंडमेंट जाले आनी त्या प्रमाणे ते रुलाचे डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन स्टेट इलेक्शन कमिशनान करचे अशें म्हणून गव्हर्मेंटान डिसायड केले. ते स्टेट इलेक्शन कमिशन इन कन्सल्टेशन विथ गव्हर्मेंट आमी कितें करता पळय ते प्रपोजल गव्हर्मेंटान वचून गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट केल्या उपरांत ते एडमीट जातले. आनी हे डिलिमिटेशन करपाक लागून प्रत्येक मामलेदार आनी जॉयंट मामलेदार हांकां ERO म्हणून अपॉयंट केले. तशेंच त्यांच्या ऑफिसान जे अव्वल कारकून आसा, जांकां हेड क्लार्क आसा, तांकां एसिस्टंट इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स म्हणून अपॉयंट केले आनी तेंच्यांनी हे डिलिमिटेशन प्रोसेस केला. हो डिलिमिटेशन प्रोसेस तेंच्यांनी काल कंप्लीट केला आनी आयच्यान तो पब्लिकांक ओपन आसा. आमी हे ERO 12 तालुक्यांनी 21 EROs अपॉयंट केला, इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स. ते जावन आसा मामलेदार, जॉयंट मामलेदार आनी 21 असिस्टंट रिटर्निंग असिस्टंट इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स. ते जावन आसा हेड क्लार्क आनी अव्वल कारकून्स. पंचायत वॉर्ड्स त्या प्रमाणे कॉन्स्टिट्यूट केल्लेले आसा एज पर द क्रायटेरिया मेन्शन. आतां फुडें तांकां क्रायटेरिया आमी दिल्लो आसा कितें वॉर्ड करपाक कितें कन्सिडर करपाक जाय पळय ते. आमी इलेक्शन कमिशनान जो रोल तयार केल्लो आसा फॉर असेंब्ली इलेक्शन्स, तोच रोल घेवन हे वॉर्ड डिझायन केल्ले आसा. जो रोल 1 जानेवारी 2022 पब्लीश जालो आनी जो सप्लिमेंट 28 जानेवारी 2022 पब्लीश जालो. हे दोनी कंबायन करून वॉर्ड डिझायन केल्ले आसा. सो दॅट दोज वोटर्स जे वोटर 28 जानेवारीक पासून एनरोल जाल्या तांकां पासून वोटींग रायट मेळटलो. आनी तितून आमी सगळीं सेक्शनां, सगळे पार्ट्स इन्क्लूड केल्या इन कन्सिडरींग देर वॉर्ड्स. आनी हे वॉर्ड करच्या टायमार तांकां सांगलां आमी जॉग्राफिकल कंटिन्युटी, मागीर नॅचरल बाउंड्री, वॉर्डाची बाउंड्री आसा ते मॅप करून जॉग्राफिकल कंटिन्युटी करपाची, तशेंच नॅचरल बाउंड्री कन्सिडर करपाची आनी टोटल वोटर्स. जर त्या 5000 वोटर्स आसा आनी थंय जर आमकां 9 वॉर्ड करपाक जाय जाल्यार इट शूड बी इक्वली डिवायडेड. इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युशन शूड बी देर. इफ इट इज नॉट पॉसिबल, म्हणजे इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युशन जायना, इक्वल वोट्स जायना, जर दॅर इज जॉग्राफिकल बाउंड्री जावंक कंटिन्युटी मेळना जाल्यार मायज कमी जावं शकता वोटर्स. देर आर सर्टन एरियाज, म्हणजे एक आमचे तशें तिला हांगासर नेतुर्ली हिली एरिया आसा, थंय हार्डली 112 कितें वोटर्स आसात. थंय आनी आमकां कोणाक अटॅच करपाक मेळना बिकॉज इट गोज बियॉन्ड 2 किलोमिटर्स. वोटर्स शूड नॉट बी मेड टू ट्रॅवल बियॉन्ड 2 किलोमिटर्स. त्या खातीर 2 किलोमिटरच्या वयर त्यान वचपाक जायना म्हणून तांकां थोडे कडेन एक वोटर्स कमी आसूं शकता. ना जाल्यार वी हॅव ट्रायड टू इक्वल सगळ्याक डिस्ट्रिब्यूट करपाक सांगलेलें तांकां आनी त्या प्रमाणे तांच्यांनी डिझायन केल्लें आसा. जून 2022 मेरेन वेंचणुको जातल्या 186 पंचायतींच्या प्रभागांच्या सिमांकनाचो मसुदो SECन सैमीक शिमो, भौगोलीक सेगीतपण आणि मतदारांचो आंकडो ह्या सारकेल्या निकशांच्या आधारान तयार केला, अशी माहिती राज्य वेंचणूक आयुक्त WV रमणमूर्तीन दिली. First action we did was to appoint Mamladars, joint Mamladars as EROs and Awal Karkuns and head clerks as assistant EROs to start this process. These people, they were appointed on 17/11/21. Total 21 EROs and 21 AEROs were appointed to complete the delimitation task of 186 village panchayat across 12 talukas. While we gave them the criteria or terms of references for constituting or reconstituting these wards. To do this, the electoral roll of Goa Legislative Assembly prepared under the provisions of Representatives People's Act for the time being in force as on 1st January
2022 published on 5/1/22 along with supplement published in 28th January 2022 is utilized to form the village panchayat wards considering the part and sections of the said electoral rules. That means we adopted the electoral rules, prepared the summary revision they carried for assembly elections. The same were adopted to us, and the wards of village panchayat was carved out in consonance with the electoral rules, assembly rules, parts and sections. This is the first time we have also brought in the part and sections as a criteria to constitute the wards. गोवा 365 खातीर पणजीच्यान इर्शाद शेख. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फाटल्या 24 वरांत भारतांत 14,148 नव्या केशींची नोंद जाली, जी कालच्या मानान 6% कमी आसा. 302 जाणांक मरण आयलां. गोंयांत 45 नवे कोरोना दुयेंती सांपडल्यात. कोरोनाक लागून एकल्याक जीव वगडावचो पडला. फाटले सेगीत 18 दीस दिसपट्ट्यो कोविड-19 केशी 1 लाखा सकयल आसात, जाका लागून देशांत कोविडाचें प्रमाण देंविल्ल्याचें स्पश्ट दिसून येता. देशांत 176 करोड लोकांचें वॅक्सिनेशन जाल्ल्यान भारत आतां हेर राज्यां आनी केंद्र शासीत प्रदेशांनी निर्बंध आनी कोरोना नेम रद्द करून आपली अर्थवेवस्था सुरू करपाक सज्ज जाला. जाल्यार देशांत दिसपट्टो राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट 1.28% जाला. फाटल्या 24 वरांत भारतांत 14,148 नव्या केशींची नोंद. 24 वरांत 302 जाणांक मरण. दिसपट्टो राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट 1.28%. देशांत 176 करोड लोकांचें वॅक्सिनेशन. सेगीत 18 दीस दिसपट्ट्यो कोविड-19 केशी 1 लाखा सकयल. जाल्यार गोंयांत कोरोना केसींचो आंकडो 50च्या सकयल गेला. गोंय राज्य विधानसभा वेंचणुकेच्या निकालाची वाट पळयता. अशें आसलें तरी राज्यांत आजुनूय दिसा कणकणी 1 ते 2 जाणांक मरण येत आसा. भलायकी खातें सांगता ते प्रमाण जांकां मरण आयलां तांच्यांनी वासिनां घेवंक नात वा तांकां कितेंय दुसरें दुयेंत आसूं येता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. हाचे आदी केल्ल्या अदमासा प्रमाण उण्या तापमानांत राज्यांत वाड जाल्या. कालच्या तापमान सामान तापमाना परस 2 डिग्री सेल्सियसा परस चड म्हळ्यार 22.4 डिग्री सेल्सियसाचेर पावला. फुडले 4 दीस ते तशेंच उरूं येता. आयजचे चडावात तापमान 32 जाल्यार उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस उरतलें. फुडले 5 दीस गोंयांत सुकें वातावरण उरतलें. कांय कडेन दंव जाल्यार कांय कडेन धुकें दिश्टी पडटलें. दिसा वेळार मळब नितळ उरतलें. नुस्तेमारी करप्यांक कितें खाशेली शिटकावणी ना. फुडले 4 दीस उणें तापमान समान उरतलें. चडावत आनी उणें तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 21 डिग्री सेल्सियस. फुडले 5 दीस वातावरण सुकें. आयज मळब नितळ आसतलें. फाल्यां फांतोडेर कांय सुवातांनी दंव आनी धुकें पडटलें. नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्याची सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवया जतनाय. दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.